आता म्हाका माझ्या पार्टीचेर फूल विश्वास आहा आनी पार्टीक म्हाजेरूय विश्वास आहा म्हणून फायनली म्हाका टिकेट दिली भारतीय जनता पार्टीन. हांव 4 फावटी 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणून रावला, 3 फावटी जिखून येयला आनी आतां 4थे फावट इलेक्शनाक वयता. आनी काल टिकेटीचे फायनल जाल्या उपरांत खूब सगळे आमचे कार्यकर्ते भरपूर खुशी जाले, सगळे जाण मेळपाक गेल्ले आनी तेंच्यांनी येवन म्हाका सांगलें आनी आमी एक जवळ जवळ 10 देवळांनी वचून तेंच्यांनी म्हाका वेलो सांगलें की बाबा देवा कडेन आमी मागया की आमचें फुडलें जें कार्य उरलां तें बरे भशेन जावचें. लागून काल आमी कोविडाचे सगळे प्रोटोकॉल मेंटेन करून सुद्दां सिस्टमॅटिकली काल देवळान वचून दर्शन घेतलें. सर हालीं आमी जे पळयता रिसंटली एक ऑपोजिशन एक कॉन्ट्रोवर्सीच्या नांवाचेर एक बोवाळ करता आनी तांचे एक क्वेश्चन सदां आसता की तुमी रिजायन कित्याक जाले जावं अशें कितें जालें तांचेर ताचेर तुमी कितें ओपिनियन उलोवंक शकता सर? एक विशय संबंद देशभर गाजलो, सगळ्यांक खबर आहा. पार्टीचो एक खंद कार्यकर्तो, एक भारतीय जनता पार्टीचो आमदार, मागीर ह्या स्टेटीचो मंत्री जेन्ना आवाज चड वाडलो तेन्ना म्हाका उगडास आहा की 15 तारीख आसलेली एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आनी फ्री एंड फेर तेचेर इन्वेस्टिगेशन जावचें हें लक्षांत घेवन. आनी तिसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे त्याच्या उपरांत एक 4 दिसां भितर आमच्या देशाचे पंतप्रधान आनी ह्या सबंद जगान फेमस आसलेलो आमचो लिडर तेची हांगा विजीट आसलेली. एक तर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आनी तेचें डिसिजन म्हणजे कितें आहा तेचें इन्वेस्टिगेशन फेर जावंक जाय, नाजाल्यार परत लोक म्हणपाचे की मिनिस्ट्री उरलो आनी ते तेचेर इन्वेस्टिगेशन सारकें जावंक ना, म्हाका फेवर जाला आसतलो अशें दिसचें न्हय म्हणून हांवें एक डिसिजन घेतलेलें. आनी 4 दिसां भितर नरेंद्र मोदी हांगा येवपाचे आसलेले. तेंची विजीट आहा ती येद्या व्हडल्या लिडराक हांगा खंय तरी ऑकवर्ड सिट्युएशनान घालप न्हय ह्या उद्देशान हांव रिजायन जालो. कारण शेवटी टर्म सोंपत येयल्लो. म्हाका पार्टीच्या पेक्षा म्हाजें पद व्हडलें न्हय म्हणून हांव रिजायन जालो. आनी आमच्या पार्टी लिडरा पेक्षा, आमच्या पंतप्रधाना पेक्षा, आमच्या पार्टीचो टॉलेस्ट लिडर तेच्या पेक्षा म्हाका पद इम्पॉर्टंट म्हणून रिजायनेशन घेतलें. सर आतां हे दिसांनी जायते प्रेस कॉन्फरन्स ऑपोजिशन बी घेता, पूण तुमी ह्या मुद्द्याचेर केन्ना चड उलोवंक सोदना, कित्याक म्हणून अशें रिजन आसा सर तुमचें अशें कितें सांग म्हणजे वॉट इज द बेजीक ट्रूथ? कशें आहा जाणा तूं, हे तेंच्यांनी सेकंड टायम घडला आतां, तेंच्यांनी घडोवन हाडला किंवा ते सेकंड टायम घडला अशें तरी. गेल्या इलेक्शनाक 5 वर्सां जावन गेली, तेच्या पयलीं एक 3-4 म्हयने आसतना अशीच एक केस म्हाजेर घातलेली आनी इनफॅक्ट ती केस हार्बर पुलीस स्टेशनार हांव मंत्री आसतना ती केस रजिस्टर्ड जाल्ली. मंत्री आसतना रजिस्टर जावची असो विशय न्ही, कारण कायदे बायलां खातीर जितले कडक आहा डेफिनेटली कोणूय केदो व्हडलो मनीस आसलेल्यार केस रजिस्टर जावंक जाय. केस रजिस्टर जाली आनी तेन्नाय बी म्हाका 80 दीस केन्ना इन्वेस्टिगेशनाक आपोवंक ना. तेंच्यांनी आपल्या भशेन इन्वेस्टिगेशन केलें आनी 3 वर्सां उपरांत कोर्टान वचून ती केस भायर पडली. ती भायर पडली आतांच एक वरां बी जातली आसा. म्हाका सारकें डेट वायज खबर ना, हांव तो रेकॉर्ड दवरना, कित्याक तूं त्या हेतून ना तेन्ना तुका ते सगळे रेकॉर्ड दवरपाची गरज ना, तुजें तूं काम करीत रावपाचें अशें म्हाजें पद्दत आसता. आनी ऑन द सिमिलर लायन आतांय कितें तरी तशें चालू जाल्लें आनी चालू जाल्ल्यान 4 वर्सां जालीं, म्हाका खबर आसलें. पण ती केस तशेंच फॅब्रिकेट केल्ली अशें तुमचो सगळोच आरोप आसता, म्हणजे BJP सपोर्टर जे आसता मोस्ट ऑफ द केसीस अगेन्स्ट यू आर युजली फॅब्रिकेटेड. आनी आयज पर्यंत आमच्या ऑपोजिशनान कितें जर म्हाजेर ट्राय केला कितें घालपाक, चोरी घातली कितें घातलें, एकय कडेन म्हाका दिसता तें प्रूव करूंक शकूंक ना, नाजाल्यार इतल्यान हांव 3री फावट आमदार जावचो. खूब कितें घातलें, इवन कोर्टांतलें बारीक बारीक कितें घातलें उलयता. म्हाका दिसता त्या सगळ्या विशयाचेर हांव लक्ष दिवन गेल्लो आनी रावलो जाल्यार हांव आमच्या लोकां खातीर कितें काम करपाक जाय तें करूंक पावतलो अशें दिसता म्हाका.
खंय तरी तेंची कोणाची तरी आयडिया आसूंक शकता की म्हाका डिस्टर्ब करप आनी इलेक्शनां लडोवप. गेल्या इलेक्शनाच्या 6 म्हयन्या उपरांत हे बारीक बारीक स्टोरी चालू जाल्या. त्या स्टोरीची डिटेल म्हाका सगळी खबर आहा आनी स्टोरी कोणा कडल्यान चालू जाल्या तीय खबर आहा आनी तो मनीस हांगा गोंयांत ना आता आनी इंडियानूय ना. ताका हांव रावता म्हणजे कायद्यान आमी कोणा कडेन दादागिरी करूंक शकना न्हय. कायद्यान रावता केन्ना तरी ताका येवपाक जाय देशांत. तो येतलो तेन्ना उघड जातलो तो फाल्यां येलो जाल्यार फाल्यां उघड जावंक शकता. म्हणून हांव कांय उलोवंक ना तेचेर, कारण ती स्टोरी स्टार्ट जाला तेच्या कडल्यान. त्या मनशाक रावला सिस्टमॅटीक आमी तेचेर कितें आहा तें कारवाई करपाचो प्रयत्न करतलो. कित्याक कायद्याचेर आमकां 100% भरोसा आहा. ती स्टोरी जी आहा ती त्या मनशा कडल्यान चालू जाला. तो हांगा ना आतां सद्या. सर आयज जेन्ना तुमी भायर सरता तुमचे कॅम्पेनिंगाक भायर सरता जावं कॅनवसिंगाक भायर सरता तुमकां सद्याक रिस्पॉन्स कसो मेळटा, कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट कसो प्रत्येक जाण आसा? तशें जाता की तूं आतां भायर सरता म्हणजे हांव केन्ना भितर रावंक नासलो. पण सेकंड टायम इन्सिडंट जालो पळय आनी रिजायन जालो पळय तेन्ना हांव म्हाज्या एकूय कार्यकर्त्याक न सांगता रिजायन जाला. फक्त सीएमाक सांगलें, गेलो आनी रिजायन जालो. दोगूय जाण उलयले आमी. मागीर आमचे अध्यक्ष आसले फुडें. रातच्या 12 सुमार रिजायन मागीर कार्यकर्त्यांक कळ्ळें. रातच्या रात्री कार्यकर्ते घरा कडेन हांव पावता म्हटल्यार 1 सुमार खूब जाण येयले आनी खूब जाण सारके भावूक जाले. पूण करया कितें तें डिसिजन घेतलेलें तें मागीर 3-4 दिसांनी खूब जाणां कडल्यान म्हाका रिस्पॉन्स असो येयलो की तूं बरें डिसिजन घेतलें. कारण तें घेवंक नासलें जाल्यार मोदीजीक हांगा मातसो प्रॉब्लम जावंक शकतालो. म्हणजे प्रॉब्लम जायना ताका, तो व्हडलो लिडर, पूण करूंक सोदपाचें म्हणून आनी मागीर तेच्या नंतर हांव 15 दीस घरांत रावलो. कोण चिंतता तशें कोण लिपोवन रावलो आसतलो, पूण हांव गेली 3 टर्म 15 वर्सां इंटू 365 डेज हे लोकांची सर्वीस केल्या. म्हाका टूर बी जाय तितले तशें लागना बाकीच्या भशेन, खबर आहा म्हाका दुसरें कांय लागना. तेन्ना ते 3 टर्म 365 डेज इंटू 15 इयर्स हे करतना इतल्या पिरियडा भितून म्हाका 2दा ते झटके भरले. ते हे मेजर झटके. बाकी कोण कितें उलयता चोर म्हटलं ते तितलें लागना, सगळ्या परिस्थिती आसता. पूण हे सगळें तेंच्यानी अशें घडोवन हाडून करपाचे प्रयत्न केले. तितून आमचे टोटल फॅमिली हाल्लेली. आनी म्हाका म्हाजें म्हत्व सगळ्यांत म्हणजे खंयच्याय आवय बापाय आपल्या लायफान आपल्या फाटल्यान आपली भुरगीं बरी जगची अशी इच्छा आसता. आनी म्हाका तिगय चली आहा. सगळ्या खेडेकारांक सगळ्या बायलांच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युशन लोकांक खबर आहा. तेंचो हेतून भितून पॉलिटिक्सान हेतून कांय रोल ना केन्ना. आनी ती म्हाका तेचेर कांय डिस्टर्बूय करना केन्ना. शिकतना ते आपल्या हेचेर आपूण शिकता तांकां शिकपाक सपोर्ट आतां सगळो दिला. हांव काय केन्ना तेंचे अभ्यासा भितून पडोवंक ना. पूण ती काय बऱ्यापैकी शिकता. देवाचो आशिर्वाद म्हणटलो. त्या 2 दिसांच्या त्या पयल्या 4-5 दिसांनी थंयच्यान एक दोगांय जाणां फर्स्ट आनी सेकंड आहा ते एक ते 2 दीस क्लासीक वचोना, 1-2 दीस एक ते ट्युशनाक वचोना. म्हाका मातशें तें खूब वायट दिसलें. कारण आमी स्वता दुसऱ्याक कोणाकय तुज्या भुरग्यांक जावं किंवा भुरग्यांक बापाय अननेसेसरी दुसऱ्यांक त्रासान घालपाक काय अधिकार आसना. जाल्यार हेंच्यांनी कोणी आमचें एलिगेशन घातला तांकां कितें अधिकार दिल्लो? आमच्या भुरग्यांक तो त्रास जालो. म्हाका भयंकर वायट दिसलें. आनी तेका लागून तेंची मायंडसेट परत जाग्यार येवची म्हणून हांव 15 दीस घरांत रावलो. नाजाल्यार दुसरें कारण ना. सर एज ऑफ नाव तुमचे आतां फ्युचर कसो प्लॅन आसा? जावं तुमी आतां इतले प्रोजेक्ट्स घेतल्या, जावं तुमचे कितें प्रोजेक्ट पेंडींग उरला, जावं खंयचे दुसरे प्रोजेक्ट तुमी आतां फुडें एम करता? जावं ना, प्रोजेक्ट आनी काम हे चालूच आसलेलें. हांव जरी 15 दीस आसलो सुद्दां जाल्यार त्या दिसांनी सुद्दां तो चार्ज त्या डिपार्टमेंटाचो सीएमा कडेन गेल्या उपरांत तुमी बारीक नोट करा पळय, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतले सगळे पोस्ट बी सारके क्लियर जावन मनीस जॉईन जाले. चार्ज सीएमाक गेलो ऑटोमॅटीक. प्रोसेस बंद जायना. सो मस्ट गो ऑन म्हणटाले. तसो खंयचें हें बंद जावना, कांय बंद जावचें ना. आनी फाल्यां आमी आसो नासो हो संवसार बंद जावपाचो ना. कोणीय कितलो आपणाक स्वता व्हडलो म्हटलो जाल्यार कोणा एकट्याक लागून चलना. पूण एक लक्षांत दवरपाची गरज आहा की हो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट तितूंतले सोशल वेलफेअराचे सगळे पोस्ट आसले ते सगळे गेले आनी सगळे जाण जॉईन जाले. कोण जाले ते जाले.
ती नांवां म्हाका खबर ना उगडास ना सगळे अख्ख्या गोंयांतले जितले जाले ते सगळे जॉईन जाले आनी कामाकूय लागले बऱ्यापैकी आनी हो प्रोसेस हांव रिजग्नेशन जाल्या नंतर जाला तरी आसतना तो प्रोसेस कंप्लीट जालो कारण हांवें सीएमाक सांगलें की चार्ज तुजे कडेन जाला गेला ऑटोमॅटिकली सीएमान तेचेर कांय हें करूंक ना नाजाल्यार अशें जालां तशें जालां कोणी कितें म्हणना ते सगळे भुरगे कामाक गेले कारण शेवटी आमच्या गोंयकारांक खंय आमी काम दिवपाचें आमचें काम हें आतां कोण जालें सिलेक्ट जालें कशें जालें तें म्हाका खबर ना पूण जालें म्हणजे प्रोसेस बंद जावंक ना म्हाका ताचो इफेक्ट तसो डेव्हलपमेंट जें आहा तें इतल्या वर्सान केल्लेलें डेव्हलपमेंट बाकीचें तर ह्या 15 दिसांनी 20 दिसांनी हांव रिजायन जाल्यार व्हडलो कांय फरक पडना काम जें ऑनगोईंग आहा तें चालूच आसा नवीन काम आहा तें आमदार म्हणून हांव दुसऱ्या मंत्र्याक सांगल्या उपरांत तो म्हाजें करतलो आनी आतां तो टर्म कंप्लीट जायला फाल्यां आनी 1 म्हयन्यान इलेक्शन आहा परत नवीन सरकार येतलो नवीन आमदार जिखून येतलो नवीन सरकार येतलो आनी परत आसा तशें सगळें रेग्युलर जातलें सर आता एफॉर्ट वेन यू आर गोईंग टू दी इलेक्शन हाऊ कॉन्फिडंट आर यू की एफॉर्ट तुमकां कशें दिसता इलेक्शन तुमच्या मोरमुगांव कशें हांव एक सांगता हांव बारीकांतल्या बारीक इलेक्शन केलां कावन्सिलर पयलीं जालो आनी कंटिन्यूस 3दा आमदार जालो म्हाज्या 4 इलेक्शनाचेर तुमी म्हाजें जर केन्ना रेकॉर्डींग पळयलां आसतलें फाटलें जाल्यार हांव एकूय इलेक्शना टायमार आफ्टर इलेक्शन्स ओवर कॉन्फिडन्स हांवें दाखोवंक ना हांव सारको कॉन्फिडंटली जिखलो जालें रे तसले शब्द केन्ना उलोवंक ना आनी रिजल्ट कितें येतलो कितल्या मतान जिखतलो हेचेरय केन्ना दिवंक ना हांवें सांगलें की आतां हांवें प्रयत्न केला इलेक्शनाचो रिजल्ट येता तें सकयटी एज ऑफ नाव सगळे सपोर्टर्स आर स्ट्रॉंग विथ यू आता तुम्ही सध्या जे कॅम्पेनिंग करता कॅन्वसिंग करता आतां सध्या चालू आहा आमच्या हाऊसस्टॉक वचपाय चालू आहा मिटिंगे चालू आहा कार्यकर्ते आपल्या पद्दतीन आपूण करता भारतीय जनता पार्टीचें ऑर्गनायझेशन तेका मिलिंद आसा आनी कोण आसा हो आसा तो आसा ऑर्गनायझेशन वयल्यान जशी ऑर्डर येयली तशें काम चालू आसता सगळे कार्यकर्ते आतां सगळ्याक गेला हांव एकटो हांगा बसला आपल्या डिफरंट भागान वचून आपल्या भशेन कितें आहा तें काम करता म्हाका आतां मिटींग आहा दोन हांव वयतलो उलयतलो येतलो सांजे 10:30-11 पर्यंत आसतलें मिटींग 10-10:30 पर्यंत आसतलें तर सगळें SOP हें करून आनी हांव आतां वयता जाल्यार एज युजल आमकां सडा भागान बायणा भागान जसो रिस्पॉन्स आहा तसो रिस्पॉन्स मेळटा ह्या विशया बद्दल आमकां कोण हेचेर कांय उलयना अशें आसतलें की म्हाका म्हाजेर गॅरंटी आसतलो लोकांक ते फॉर्म केन्ना भरपाचे आहा हांव म्हाजे फॉर्म सगळे टोटल आयच्या दिसाक दिता आत्तां म्हाका फोन दिता पण टोटल रेडी आहा पूण हांव थोडोसो देवाचेर म्हाका खूब विश्वास आहा टायम पळयतलो आनी करतलो आजून डिसायड करून बरें थँक्यू